ह्या पाठाचे नाव जावन आसा वडा पुनव. आयज वडा पुनव. विनूची आवय फांतोडेर उठली. न्हावून धुवन जातकच तिणें पुजेचें सगळें साहित्य एकठांय केलें आनी ती विनूक उठोवंक गेली. विनू, उठ मरे, आज वडा पुनव. म्हाका वडाची पुजा करूंक वचूंक जाय. तूं येता मरे? आवयचो उलो कानार पडना फुडें विनू उठलो. तोंड धुलें आनी न्हालो. आवयन एका ताटांत पुजेचें सगळें साहित्य दवरिल्लें. एका कुरपण्यात वडा पानाच्या दोण्यांनी फळांचो पनवार घाल्लो. ती दोगांय वडा कडेन वचूंक भायर सरलीं. चलता चलता विनून आवयक विचारलें, वडाची पुजा कित्याक करतात गे आई? वयर हो असो एक रूप जो शेंकड्यांनी वर्सांची येता. ताची पुजा केली जाल्यार घरच्या मनशाचें आयुश्य वाडटा असो एक भावार्थ आसा. पूण आई, वडाचीच पुजा कित्याक? खरें म्हळ्यार आमी सगळ्यांनी सगळ्याच झाडांची पुजा करपाची. विनून म्हणलें, कित्याक रे तूं अशें म्हणटा? आवयन विचारलें. टिचरीन आमकां शिकयलां, झाडां आमकां प्राणवाय दितात. झाडां नाशिल्लीं जाल्यार आमकां प्राणवाय मेळचो नाशिल्लो. झाडां हवेंतलो कार्बन डायऑक्सायड ओडून घेवन हवा निवळ करतात आनी प्राणवाय आमकां दितात. विनून म्हणलें, तशें जाल्यार झाडांचे आमचेर खऱ्यांनीच उपकार म्हणूंक जाय. हो प्राणवाय आमकां आपशींच कसलेच त्रास काडिनासतना मेळटा म्हणून आमकां ताचें म्हत्व ना. वयर हो सगळ्या झाडांचो राजा कसो. ताची पुजा करून आमी एके परीन सगळ्यांचीच पुजा करतात. आवयन म्हणलें. उलयतां उलयतां ती वडा कडेन पावली. थंय आनिकूय बायलो वडाची पुजा करूंक आयिल्ल्यो. आई, वयर केदो व्हडलो रूख न्ही आनी ताची मुळां पळय कशी भायर हुमकळटात ती. विनून वडाक पळयत म्हणलें. हय, आनी ताचो आवाज केदो पळय. ताच्यो खांद्यो पयस पयस पातळ्ळ्यात. कितल्या तरांची सवणीं थंय बसल्यात. तशेंच वडाक कुचकुचीत फळांचे घोंस लागतात. देखून सवण्यांक दुसरे कडेन खाण सोदूंक वचपाची गरज ना. आवयन सांगलें. आदल्या काळार खंय वडा रूख रस्त्याचे कडेक मुद्दम लायताले. वाटसुरो ताचे सावळेत विसव घेतालो. काय वडाची सावळेत खंय 4-5 हजार लेगीत मनीस बसूंक शकताले. मध्य प्रदेशांत खंय एक वड 2.5 एकर भुंयेचेर पातळ्ळा. विनून सांगलें. ही खबर तुका कोणी सांगली? आवयन विचारलें. वन महोत्सवा निमतान शेतकाम खात्याचो एक अधिकारी आमच्या स्कुलांत उलोवप करूंक आयिल्लो ताणें आमकां सांगलें. झाडांक लागून मनशाक कसले कसले लाव जातात तेंय ताणें सांगलें. झाडां आमकां फळां फुलां दितातच, ते भायर मदेराक आनी जळवाक लाकूड दितात. आमी बरयतात तो कागद लेगीत झाडां पासून तयार जाता. तशेंच झाडांक लागून पावस पडटा, पावसाक लागून पिकां जातात आनी आमकां अन्न मेळटा. आमची जीण सुखी करतात त्या झाडांची आमी पुजा करिना जाल्यार कशें जातलें? आयज ह्या वडाची पुजा करून आमी आमची लागणुकेक जागुया. आवयन म्हणलें. उपरांत विनूचे आवयन वडाची पुजा केली आनी थंय आशिल्ल्यांक प्रसादाचे दोणे वांटले.